don't try to be like me. When we started YouTube career, YouTube आम्ही करपाक start केल्लो, we never expected anything. Keep that decency is not Indian culture खंय अशें comment मारला एका भावान. So guys, welcome back to another episode of मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. सो गाईज आयज हांव न्हू कितें म्हणटा पळय तें म्हाजो इंस्टाग्राम स्क्रोल करतालो. ओके, आणि आय हॅव वेरी मेनी मेसेजीस. ओके, स्पेशली ल्हान भुरग्यांच्यो आहा खूब मेसेजीस सारक्यो. भैया आमी तुमच्या वांगडा तुमकां मेळोंक येवं शकता. भैया आमी तुमच्या वांगडा व्हिडियोज काडूं शकता. भैया आमी तुमच्या वांगडा नेक्स्ट टायम फार्माचेर येवं शकता. अश्यो खूब मेसेजीस आसा. व्हडल्यांच्यो मेसेजी आसा, ब्लेसिंग्स आसा, बरे बरे मेसेजीस आसा. वायट काय मेसेजीस ना न्हू. एक दीस हांवें चिंतलें की आयज म्हटलें बसया आणि फूल मेसेजी रिव्यू करया. ओके, बिकॉज ऑफ दीस आमी काल व्लॉग घालूंक ना, ह्या खातीर आमी काल व्लॉग घालूंक ना. सो दीस काडलो आमी, फूल मेसेजीस रीड केले. ओके, तेतून आमची न्हू फॅन फॉलोविंग जाल्लेली आसा. ओके, आय नेवर एक्सपेक्टेड दीस की ह्या लेवलाचेर आमी आयज पावतली म्हणून. बट स्टील ओके, खूब मेसेजी आसा. ल्हान भुरग्याच्यो स्कूल गोईंग किड्स म्हणटा पळय तेंच्यो मेसेजी म्हाका खूब आसा की आय वॉन्ट टू मीट यू, आय वॉन्ट टू हॅव कॉन्वर्सेशन, तुमच्या वांगडा व्हिडियोज काडूंक जाय. सो गायज हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की डोंट ट्राय टू बी लायक मी. ओके, वेन वी स्टार्टेड यूट्यूब करियर, यूट्यूब आमी करपाक स्टार्ट केल्लो, वी नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग. आमी कोणाक फॉलो करूंक ना. वॉट एवर वी आर रायट नाव, आमी आमच्या मेहनतीचेर जाल्या. ओके, आमी हार्डवर्क केला, आमकां कोणी करूंक ना. ओन्ली म्हणटा पळय तो ह्यूज रिस्पेक्ट म्हणटा पळय तो आमच्या मस्तीखोर गोवन्स फॅमिलीक. ओके, जेंच्यांनी आमकां खूब मोटिवेट केल्लो आसा. डिमोटिवेट करपी खूब जाण आसा, पण मोटिवेट केल्लो आसा. हांव तुमकां कितें म्हणटा जाणा, जे म्हजे व्हिडियोज पळयता ल्हान भुरगे जावं व्हडले भुरगे कोणी, डोंट ट्राय टू बी विथ डोंट ट्राय टू बी लायक मी. बी युअर सेल्फ. ओके, तुम्ही तुमचेर फोकस करा. जसो हांवें आनी अंकितान आमी आमच्या दोगांचेर फोकस केलो. आमी प्रूव्ह केले की वी आर केपेबल इनफ टू प्रेझेंट आवर सेल्फ ऑन कॅमेराचेर आमी फुड्यान येवपाक एक रिस्पेक्ट अर्न केलो चार चौगां मदीं. इट्स बिकॉज ऑफ हार्डवर्क, मोटिवेशन. तुमचे कितें म्हणटा ते तुमी मोटिवेट केलो आमकां. तशेंच हांव तुमकां जे म्हाजे ल्हान भुरगे व्हिडियोज पळयता तांकां म्हणूंक सोदता की डू नॉट कितें म्हणटा ते फॉलो मी, फॉलो युअर सेल्फ. ओके, तुम्ही चिंता वॉट यू आर केपेबल इनफ टू डू. नो, कितें म्हणटा तूं कितें केपेबल आसा, कितें करूं शकता तूं लायफान, हें तुमी फोकस करा. एवरीथिंग इज नॉट व्हिडियोज, एवरीथिंग इज नॉट सोशल मिडिया. यू कॅन बी अ एडवोकेट, यू कॅन बी अ डॉक्टर, यू कॅन बी अ टीचर. ओके, टिचरीक आमच्या ह्यूज रिस्पेक्ट. टिचरीचें काम कोण करता तांकां ह्यूज रिस्पेक्ट. स्कुलांचे टिचरी असता, ल्हान भुरग्यांक शिकयता. इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. तुम्ही पळयता आसतले बाकीच्या स्कुलांनी जे टिचरी वयता सकाळी फुडें तांकां येवचें पडटा, भुरग्यांक शिकोवचें पडटा. एक क्लास न्हू, 2 न्हू, 3 न्हू, फूल क्लासीनी शिकोवचें पडटा. मागीर ते सगळे बूक करेक्शन कर, सगळे क्लासींतले भुरग्यांचे बूक. इट्स अ बीग टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क. ओके, इट्स अ ह्यूज टास्क. हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता भुरग्यांक जी म्हाजी व्हिडियोज पळयता, मोटिवेट जातात तुमी, व्हेरी गुड, प्राऊड ऑफ यू. बरें दिसता तुमी कितें करूंक सोदता म्हणून. बट फॉलो युअर सेल्फ, नॉट फॉलो अस. आमकां फॉलो करून तुमकां कांयच गावचें ना. तुम्ही तुमकां फॉलो करा. तुमचे भितरल्या तुमकां कितें जावंक कशें दिसता तें जाया. कितें म्हणूंक सोदता मेन थिंग गायज कितें आहा, आता थोड्यांक डान्सूय आवडटा, थोड्यांक कराटे आवडटा, थोड्यांक स्विमींग आवडटा. तेतूरूय तुम्ही जाय जाल्यार तुमचो करियर करपाक शकता. सारखें न्हू? एक्झॅक्टली, तुम्ही कितें करियर करूं शकना, सगळ्या हितून करियर करूं शकता. हांव सिन्स 2014 आमी व्हिडियोज करता. ओके, इट वॉज नेवर अ सक्सेस. आमकां केन्ना सक्सेस गावकूच ना. आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी घराची इतली असली अंकिताक की ते बाबडे शिकोंक पावंक ना. आणि आमच्या घरान बाबा अशी परिस्थिती असली, आमी फुडें पावोंक ना, फुडें कितें करूंक पावोंक ना. सो वी एंटर्ड इन व्हिडिओचेर आमी कितें 2014 सालासूनच हांव व्हिडिओनी चड म्हाजें मन तेतून आसलें. यूज टू डू व्हिडियोज ऑफ मोटरसायकल, बायक घेवन आनी कितें रायड करप, लॉंग रायड करप. सो आय स्टार्टेड माय जर्नी लायक दीस. बट कितें कोणाक फॉलो करूंक ना. इन्स्पिरेशन खूब आहा. खूब युट्यूबर्स आसा, तेंचे व्हिडियोज पळोवन आमी इन्स्पायर जाता. बट वी डोंट फॉलो देम. ते करता तशें आमी करया नाका. ते 2
2 टायराची गाडी एका टायरार चलयता म्हणून हांवेंनूय चलोवचें न्हू. जशें हांव करता तशें तुमी करचें न्हू. तुमी ल्हान भुरगीं तुमचे एक एम आसतलो, तुमची एक ड्रीम आसतली. हे व्हिडिओ पळोवच्या पयलीं तुमची एक ड्रीम आसतली की थोड्या दिसांनी हांव फायन आर्ट्साचो स्टुडंट जातलो, बरो आर्टिस्ट जातलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पण तुम्ही आतां म्हाजी व्हिडिओ पयले आतां म्हाका युट्यूबर जावंक नो, इट्स नॉट लायक दॅट. ओके, सो फॉलो युअर सेल्फ, फॉलो युअर ड्रीम्स. मम्मी डॅडी कितें म्हणटात ते पळयात. ओके, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां हांवें कितें सांगलां तें तुमी आयकतली म्हणून डेफिनेटली इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके, आनी एक कॉमेंट येयला म्हाका. ओके, तुमकां हांव रीड करून दाखयता. I don't interfere in your matters because you will get furious when someone will point to you. You will never accept it, but we should not tell others when we don't have sense. Do you eat meat killing? Do you eat meat killing? Innocent animal and consuming them. It's not a decency because they suffer a lot of pain before reaching out to your plate. And last, tell your partner to keep sense of her dress. Keep that decency is not Indian culture. अशें कॉमेंट मारला एका भावान. आता आमचे व्हिडिओज पळयतात माझे युट्यूब फॅमिलीज व्हिडिओज पळयतात. ओके, कोण कोण नॉन व्हेज खाता, कोण कोण व्हेज खाता. ओके, मोस्ट ऑफ द टायम पीपल आर नॉन व्हेज. हांव खुद एक नॉन व्हेज खावपी मनीस. हांव जेन्ना रेस्टॉरंटान हांव जेन्ना वयता, वेटराक हांव म्हणटा म्हाका चिकन चिली जाय, चिकन बिरयानी जाय. आतां हांव ताका थोडी विचारतलो तो खंयच्या गांवान वचोन कट करून येयला, कितें केला, कशें कितें कट केला, कितले तुवें रगत पियाला, कितले रगत पयला. ओके, आतां सगळेंच नॉन व्हेज खाता. आतां एनिमल तेणी म्हटलें एनिमल खाता. आमी कसलो एनिमल माजराक खाल्लो, आमी डॉग्स खाल्ले, कितें खाल्लें आमी, कोणाक खाल्लो, कावळो खाल्लो, आमी कितें बर्ड्स खाल्ले. अरे आवट्या, जे रेग्युलर लोक जे खातात, आमी नुस्तें खातात, आमी रेग्युलर लोक चिकन खातात, आमी तेंच खाता. आमी स्पेशली कितें रॉंग कितें खावंक वचना. ओके, आमी स्पेशली कितें रॉंग खावंक वचना. आनी दुसरी गजाल, तूं जे म्हणटा खबर आसा ड्रेसींग सेन्स. ओके, ड्रेसींग सेन्स म्हणटाय पळय तूं. ओके, तूं कोणाचो बापूय दुसऱ्याच्या लोकांच्या चेडवाक तूं सांगपाक बाबा तूं हे कपडे घालताय ते रॉंग, दिस इज नॉट कल्चर, इंडियन कल्चर. अरे कोण आपणाचे कोणाक आवडटा ते घालता. कोण एवरीडे नेवे कपडे घालता, कोण एवरीडे शॉर्ट ड्रेसीस घालता, कोण एवरीडे सलवार घालता, कोण एवरीडे न्हायना. कोण एवरीडे थोडे लोक एवरीडे न्हायना, घाणी पडटा आंगांक, कुसलेल्यो सारखे आपलेले कपडे, तेच कपडे घरान, कपडे आसतना न्हायना, कपडे आसतना कपडे चेंज करिना. तेका तूं कितें मेसेज दिवंक सोदता भावा? तूं वच मरे सगळ्यांच्या घरान वच. कोण न्हायना तेंकां न्हाणय, कोण कपडे घालिना तेंकां कपडे दी. आनी कोणा कडेन कपडे ना पळय, कोण शॉर्ट कपडे घालता तेंचे कडेन लॉंग कपडे ना, तूं वचून तेंकां डिस्ट्रीब्यूट कर. आमचे गोंया हे दिसता धाकटे पूण आहा बरें व्हडलें. आनी गोंयान घे म्हणून लोक आसा, घे म्हणून चेडवां आसा, घे म्हणून बायल्यो आसा, आमचे रिस्पेक्टेड वुमन्स आसा. ओके, कितें तेंकां वच, तेंकां ड्रेसींग सेन्स शिकय. कपडे दी, कशे कपडे घालप ते शिकय. आतां हो तर दादलो मनीस न्हू, हो शुवर कपडे घालता आसतलो बायलांचे. ओके, हेका इतली नॉलेज आसा म्हणटा पळय हो दादलो बायलाटो आसतलो आनी हेका खूब नॉलेज आसतली. म्हाका दिसता हो साडी बिडी घालून बसता आसतलो घरा कडेन. आमी तशेंच अज्यूम करया आतां. ओके, आनी गायज पळय हांव तुमकां सावन थोकलो. वी डू नॉट हॅव रायट टू जज एनी वुमन अराउंड अस. आमी खंयच्याच चेडवाक सांगूं शकना तूं कपडे घालता ते रॉंग, तूं गाडी चलयताय ती रॉंग, तुवें सलवार घालता तो रॉंग, तुवें स्कर्ट घातल्या ती रॉंग. आपणाची चॉयस. आतां हांव लांब मातीचे टी शर्ट घातला, म्हाजी चॉयस, म्हाका आवडले हांवें घातले. हांव थोडीच हांगासर आतां फॉर्मल शर्ट आनी पॅन्ट घालून तुमच्या वांगडा बसतलो. म्हाजो डॅडी न्हेसता तो हांव न्हेसो? माझी म्हणून एक लायफ आसा, हांव घालतलो. तेजी लायफ आहा, तेका आवडटा तें घालतले. इट्स जस्ट इट्स जस्ट अट्रॅक्शन. इट्स जस्ट वॉट यू लव्ह यू डू. कितें म्हणूंक सोदता तूं? कोणाक कितें आवडटा घालपाक ते घालप. हरशीं म्हणून तुमकां खरें सांगूंक गायज, तुमी पळयता आसतले आमी खूब बरी कामां करतात, सारकें न्हू? ते कोणाक सांगिना बाबा अवी आनी अंकिता बरें काम करता, एका व्हरोन अमकें दिता, चल आमी फुडें सरया आनी आमी बी तशेंच करया म्हणून. ते कित्याक सांगिना? कपडेच कित्याक दिसता तुमकां? आतां
हांव म्हणीत जाल्यार लोक म्हणटले तुमी वायट उलयता म्हणटले. आतां पळय हांव आतां वाटेर एक चेडू पासार जाता तेका तर समज तेका पळोवनूच कळटा चेडू जावं चेडो जावं कोणी थंय पासार जाता तेका पळोवनूच कळटा तो खूब दीस न्हांगना. हांव तेका वचोन सांगू तूं न्हांगनाय मरे. हाऊ इज दॅट पॉसिबल? लोकांचे पर्सनल इश्यूज आसतले, लोकांचे आनी कितें पर्सनली प्रॉब्लेम आसतले, आनी कितें आसतले. वी कॅन नॉट जज एनीबडी. तुमकां इतलेच प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तुमी वचा कोण हो कमेंट मारला भाऊ पळय तूं वच पर्सनली वच, सगळ्यांक हेल्प कर, सगळ्यांच्या दारार कपडे घेवन राव उबो. कितें घातलाय तुवें गो भयणी? ड्रेस घातलाय घे, सलवार हाडला तुका एक. सगळ्यांक दारार वच आनी तुका फुकट दिवपाची तुका वाटपाची औकात तुजी तर ना न्हू. तूं त्यो साडयो तूं कितें बरे बरे सलवार घे आनी वच दारार एक. तुजोय बिझनस जातलो. कितें म्हणटा तूं एक तुजे 2 रुपया तूं कर. ओके, पांय वयर करून बसून दुसऱ्यांचे हेजेर कॉमेंट मारनाका नाका जाल्ले. आमी ते कॉमेंट डिलीट करिना. आमी लोकांचे दोळे उगडटा. आतां भुरग्यांक हांवें मोस्ट ऑफ द टायम पेरंट्सांकूय पयला पेरंट्साची चूक आहा. मोस्ट ऑफ द टायम हांवें पेरंट्सांक पयला तूं थंय वचो नाका गो बरें न्हू. तूं थंय तूं गाडी घेवन वचो नाका गो तूं पडटलें. तूं थंय शिकोनाका गो, तुका शिकोन कितें करूंक जाय गो, तुका आतां काजार जावन वचोंक जाय, तूं थंय कित्याक कपडे घालताय गो दॅट इज रॉंग. तूं थंय वचो नाका तूं काय करूंक पावचें ना. तूं गाडी चलोव नाका, तूं गाडी मारतले कशें. आमची जी चेडवां आसा वुमन पावर खबर आसा. आमी चेडे दादले मनीस कांय करूंक पावना तितले आमच्यो भयणी करतात. आमच्यो भयणी इतल्यो वयर सरल्यो. कोण पुलीस आसा, कोण आनी कितें आसा, कोण एडवोकेट आसा, कोण डॉक्टर आसा. डॉक्टर कितले आसा बायलां चेडवां मनशां तांकां तर आवय बापायन अशें सांगलेलें तुमी कांय करूंक पावचे ना, तुमी डॉक्टर जावंक पावची ना जाल्यार ते आतां अशी आसतली आसली. सो हे वाटेन आपणाच्या भुरग्यांक मोटिवेट करूंक जाय. रॉंग हितून रॉंग हितून मोटिवेट करूंक जाय, बरेच हितून मोटिवेट करूंक जाय. सो हें आसा, हें तुमकां सांगूंक सोदतालो गायज हांव की प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. आनी दोज हू आर माय फॅन फॉलोवींग, जे म्हाजे फॅन फॉलोवींग आसा म्हाका जे मोग करता, म्हाका जे कोण ट्रस्ट करता, म्हाका रिस्पेक्ट करता हांव दोनूय हात जोडून पयलीं थँक्यू म्हणटा तुमकां इतलो मोग दाखयलो म्हणून. बट ल्हान भुरग्यांक ही मेसेज तुमी म्हाजी व्हिडियोज पळयता न्हू, डोंट फॉलो मी, डोंट ट्राय टू बी लायक मी. Try to be yourself, present yourself, showcase yourself. So guys, कितें आहा जाणाय जे माझे फॅन फॉलोवींग आसा न्हू, प्लीज डोंट फॉलो मी, फॉलो yourself. ओके, present yourself in what way? शिका, इम्प्रूव्ह करा, शिक्षण तुमचे इम्प्रूव्ह करा, वयर सरा, डॉक्टर जाया, एडवोकेट जाया. सोशल मीडिया इज अ गुड प्लॅटफॉर्म ना न्हू, बट कितें आहा गायज तुमकां खरें सांगता, तुमची मम्मी डॅडी तुमकां स्कुलाक घालता कित्याक म्हाजो चेडो डॉक्टर जातलो, म्हाजो चेडो इंजिनियर जातलो, म्हाजो चेडो एडवोकेट जातलो, म्हाजो चेडू आमचे टिचर जातले बिकॉज ऑफ दीस. ओके, सो प्लीज आय नो यू लव मी सो मच, यू गायज हॅव रिस्पेक्ट फॉर मी, आमकां मोग करता, बट फॉलो युअर ड्रीम्स. डोंट फॉलो माय ड्रीम. माझे ड्रीम तुम्ही फॉलो करू नका, तुम्ही तुमचे ड्रीम्स फॉलो करा. दिस इज आय वॉन्ट टू डू. ओके, थँक्यू सो मच गायज आमचे व्हिडिओज पळयता, टायम काडटा म्हणून. आणि ह्या खातीर हांवें कालचो दीस स्कीप केलो, व्हिडिओ घालूंक ना, जस्ट टू रीड युअर ईच अँड एवरी मेसेजीस. आमी सगळे मेसेजीस रीड केल्या. ओके, खूब जाणांक रिप्लाय केल्लो आसा, कोणाक रिप्लाय केला तेंच्यांनी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करचो. हांव मेळटा तुमकां न्यू एंड इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल टाटा, गुड नायट एंड बाय बाय. सबस्क्रायब करूंक आमकां विसरो नाका. बाय बाय. बाय बाय, सबस्क्राईब करात. आता सांग कितें म्हणली तू? परत रडलो मरे फुल्लत. कहत रशिया गेलो. हा